मोगाळ बामणिनो आमच्या येजमान याज्ञिकाची आनी देवाचें उतर आमकां परगडटलो ताची ओळख हांव तुमकां करून दितां. ताचें नांव फादर डॉक्टर आग्नेलो पिनेरो, गांवान रायचो. आमची सिमिनारीची सावळी पडटा थंय ताचें घर. धाकटुलो आसतना तो मिसाक येतालो ऑल्टो बॉय. केन्नाच मीस सोडिनासलो. ताचो आनिकूय भाव पाद्री आहा, ताच्यान व्हडलो. पूण हो भुरगो ऑल्टो बॉय केन्नाच मीस चुकयना. आनी मीस जाल्या उपरांत आपल्या घरा मागीर ताका देवान आपोवणें दिलें. तो शिकलो आनीक हांगा सेंट झेवियर्सान शिकलो. तो ग्रॅज्युएशन थंय केलें आनी मागीर सिमिनारीन तो शिकूंक लायसन्शिएट पुनाक केली आनी मागीर डॉक्टरेट रोमांक केल्या. ही इज अ डॉक्टर इन फिलॉसॉफी, तत्वगिन्यान शिकयता तो सिमिनारीन. आनी ताका बिस्पान नोमियाल्ला इन्चार्ज ऑफ द इंटर रिलिजियस डायलॉग. आनी जायते मेळावे जावं ओल्ड गोवा तो कोत्ता ओ एरांकुडीन पिलार कोत्ता. आमच्या उमेदवारांक आमी घातलेलें ती कुशाल आयली, बरें जालें. आमच्या दुसऱ्या धर्मांच्या लोकां कडेन आमी कशें भोवंक जाय तें बरी भाशेन ताणें आमकां सांगलें. आनी ताका एक बरो गूण आहा, बरे भाशेन सांगूंक आनी बरें सांगूंक, तो गूण ताचो. आनी ते पासत ताका हांवें इतले पयस सावन रायतुरचे सिमिनारीन तो प्रोफेसर थंय तो शिकयता. आनी इतले पयस सावन येवंक बरें अवघड, पूण कुशालकायेन आयला तो आमचे इगर्जेन म्हज्या उल्याक. सो हांव ताका केरीत भाशेन दिनवासतां आनी येवकार दितां. आमचे मदें आज हें येजमानपण चलोवंक आनी देवाचें उतर आमी सगलीं ताचे पासत मागुयान तो वावर कोत्ता, जावं शिकोवपाचो जावं इन्चार्ज ऑफ इंटर रिलिजियस डायलॉग तोय तो वावर कोत्ता. त्या वावराचेर देवान आपली विंचतली आशिर्वचनां ताचेर वतो म्हूण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. मोगाड बाबा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय आमकां तरेतरेच्या धर्माच्या मनशां मदें संबंद वाडोवन आमी शांती समाजांत विस्तारूंक आमकां आपयता. आमी आमच्या भारतांत जियेता आसतना आमी तरेकवार धर्माच्या मनशां बराबर जियेता. आनी जेजू आमकां आमचें हें आपोवणें ताची बरी खबर परगटपाचें ह्या समाजांत आमकां विस्तारूंक आपयता. आमी सगलीं ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणांची आमी फावो ती ओळख घेवंक. आमकां मान आनी रेस्पेद आमी दिता तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांकूय मानान लेखूंक आमकां कृपा मागता आसतना सगल्या धर्माच्या मनशां सोबीत आमी बरेपण पळोवन तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी आमी सगलीं एकूच फामील कशी जियो जेजूचें सपन साकार करूं. ती सगट एक जावं हें सपन साकार करूंक बागेंत आंतोनीची मजतीन आमकां सोनेतल्याक देवाची कृपा मागुया. पूण कांय पावटी आमच्या जिवितांत दुसऱ्या धर्माची फावो ती ओळख नासतना आमी घडये तांकां अपमान केला. फावो त्या एकवटान जियोचे सुवातेर आमी घडये दुस्फोट घातल्या. हाचे खातीर आनी सगल्या दुसऱ्या पातकां खातीर देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागून सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगतां. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. हे पासत बागेवून सदांच आंकवार मारली सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक.
प्रार्थुया. ओगेपणान कारसांतली मागणी आमचे हुस्केकुंती भाग्योंत आंतोनीची मजूती देवा मुखार दवरली. ह्या मिसाचे इंतेसांव रॉय आनी आंतोनियो फेर्नांडीस हांच्या इंतेसांवा खातीर ह्या मिसांत आमी मागता. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादोवाच्या बागयोंत आंतोनी खऱ्या पावार्थाचो हुशार प्रसंग दा आनी गोरजी आकांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलो. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोरसांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनांक. बागीवोन पावलून तिमोथाक बरयलेलें दुसरें चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या जेजू क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनोन जिवोन जाला आनी तो दाविदाचे खुलेताय जल्मला म्हूण मनान दवर. हें हांवें पोरगोतलें शुभ वर्तमान आनी ताचे पासत हांव गुन्यांवकार कसो कोश्ट भोगतां. होय, बोनकोनीन पोरयान गेलां पूण देवाचें उतर बांदून घालूंक जायना. देखूनच देवान विचल्यान तांकां सोर्गीचें सूख आनी क्रिस्ता जेजू सोवें आसा तें तारण मेळचे खातीर हांव हें सगलें तांचे पासत सोंसणिकायेन भोगतां. हें म्हणप सारकें. ताचे सोंगी मेल्याव जाल्यार तांचे सोगी जियेतोल्याव. थीर गोठ आमी रावल्यान जाल्यार ताचे सोगी राज जिखतोल्याव. आमी अविस्वाशी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो. कित्याक आपणाक आपलीच ओळख ना म्हूण तांच्यान म्हणून नजो. सर्वेस्पोर हुजीर गोवाय दिवन ह्या वस्तू विशीं तांकां शिडकाय. उतरांचो विवाद करूं नाका. तो आनीक कित्याकूच उपकारो ना बोगोर आयकोतल्यांचोच नास करूंक. कोश्टां आडकोलिनी जोयतीवोन जाल्लो मनीस आनी आपल्या वावरा पासत लोजेक पडना पूण उपरांती स्वताचो संदेश विस्वाशीपणान परगडटलो तसलो वावराडी देवा मुखार जावंक जाता तितलें प्रयत्न कर. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सोगलीं म्हणुया. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुजे स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बल्यांक आपली वाट दाखयता. जबाब तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. ताचो कोराळ सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भोक्ती कोत्तल्यांक सर्वेस्पोर आपल्या काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कोराळाची तो ओळख दिता. जबाब तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा.
शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. तुजी सोडमूत सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ती पाळटलों. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो दुयेस धरतलोय अशें आदींच सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फुटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मोजरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव बोंडांकूच तुमी सालाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? अनभावार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटूच जसो तुमचो सर्गींचो बाप सुपून तशेंच तुमी सुपून जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. मोगाड बाबा भयणांनो, ह्या संवसारांत आमी सगळीं एक यात्रा करता. वी आर ऑल पिलग्रिम्स ऑन दीस अर्थ. आनी ही यात्रा जेजूनय सुरू केली. आपणाक दिल्लें मिसांव जेजून जेन्ना शार्ती पावयलें आनी परतून आपूण बापाशी वेच्या आदीं जेजू शिसांक एकठांय करता आनी ताका सगळ्यांक एकठांय करून एक किरीत संदेश दिता. संदेश खंयचो? हो आमकां मार्कूचें शुभ वर्तमान 16 अवेस्वर 15वी वडींत मेळटा. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15 आमकां थंयसर मेळटा. जेजू म्हणटा सगळ्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर दुसऱ्यांक परगटात. हो भयणांनो, जेजून आपणाची बरी खबर फकत क्रिस्तांवांकूच परगट कर म्हणोंक ना. जेजून सांगलां म्हजी बरी खबर सगळ्यांक परगट करात. जेजूची बरी खबर कसली? कसली बरी खबर परगटूंक जेजू आमकां आपयता? हाचो जबाब आमकां शुभ वर्तमानान जेजू एके भाशेन दिता. जोहाचें शुभ वर्तमान 17 अवेस्वर 21वी वड. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 21. जेजू मागणें करता, बापा जसो हांव आनी तूं एक तशी ती सगट एक जावं. लेट देम ऑल बी वन. भाव भयणांनो, ही बरी खबर कसली? जेजूची परगटूंक आपयता एकवटाची, संबंदाची आनी मोगाची. पूण भाव भयणांनो, हो एकवट, हो एकचार सगळ्या सवें, सगळ्या धर्माच्या मनशां सवें आमी कशें तिरायतले? जबरदस्तीन काय तांचेर आमी एके भाशेन भार घालून काय? हाचोय जबाब जेजूच आमकां दिता. परतून मार्कूचें शुभ वर्तमान 10 अवेस्वर
40:5 बोर्ड मार्क चॅप्टर 10 वर्स 45 जेस म्हणटा हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक ओ सेवा करूंक आयला. आय हॅव कम नॉट टू बी सर्व बट टू सर्व. तर भाव भयणीनो जेजू आमकां सेवे चाकरेच्या मोगा उदेशी सगळ्यांची सेवा करून सगळ्यांक वेगोवन ही बरी खबर परगटूंक आपयता. पूण आमी भाव भयणीनो कोणाची सेवा करची आनी आमची सेवा सोमेस्ता सोवे कशी जावची. हांव जरूर जाणा तुमकां सगळ्यांक उगडास आसतलो. 26 डिसेंबर 2004 कितें जाल्लें? 26 डिसेंबराची 2004 वर्साक एकूतर खूब फामाद जालें आनी आतां आमच्या काळार भिरांतपण्यान येता. कोणूय सांगशात कितें जाल्लें? जायते जाणां तोंडांत म्हणटात आयकोंक म्हाका येता. उतर कितें जाल्लें? सुनामी हें वरिश्ट ल्हार आयिल्लें आनी हें ल्हार येवन हजारांनी लोकांक एके भाशेन गिरासून गेलें. एक कोणये भितर आमी जाणात आमच्या दक्षिण भारतांत अदीक करून तामिळनाडू केरळ हांगासर जायत्या जाणांची घरां गेलीं. भाव भयणीनो त्या दिसाक जेन्ना हें वरिश्ट ल्हार आयिल्लें 23 वर्सांचो तरणाटो चेडो पेरुमाल नांवाचो आपणाच्या ऑफिसान काम करतालो. आनी तेन्ना मोदेकाचूच खंय टीव्हीचेर आयलें ब्रेकींग न्यूज सुनामी रॉक्स द सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. हें खंय इतलेंच आयकल्लें ताणें सुनामी रॉक्स म्हणजे हें वरिश्ट ल्हार येवन थंयसर जायत्या जाणांक गिरासलां. ताणें आनी फुडें कांय पळोवंक ना. हो पेरुमाल 23 वर्सांचो तरणाटो चेडो खंय आपणाचें ऑफिस तशेंच सोडटा आनी बेगीन ऑफिसांतलो धांवूंक लागता. ही स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एज ही कूड. आनी कित्याक ताका उगडास येता ताचें घर दर्याक तेंकूनच आसलें. ताच्या घरान ताची आवय बापूय थंयसर आसली आनी हाका लागून हो पेरुमाल तरणाटो चेडो बेगीन धांवता. पूण घरा लागीं पावूंक सुमार 100 मेत्र आसात म्हळ्यार थंयसरूच खंय थांबता. आनी थंयसर थांबून एके भाशेन आख्खोच तोटाक जाता. ही वॉज शॉक. कित्याक भाव भयणीनो ताचें घरूच नासलें. आख्खोच दर्या एक कसो जाल्लो. सगळें उदकूच दिश्टी पडटालें आनी तातूंत आपणाची माय आनी पाय जिवी आसात हातूंत बोरवोसो पर्यंत नासले. असल्या वेळार आपणाचें घर गेलें आपणाची माय पाय गेली हें चिंतून पेरुमाल बाबडो खंय दुकानी रडोंक लागलो. रडोंक सुरू मात केल्लें पोत्तून खंय रडपाचो बंद जालो आनी पोत्तून धांवूंक लागलो. ही स्टार्टेड रनिंग अगेन. आनी कित्याक ताका बाबड्याक खंय उगडास आयलो. म्हजी धाकटुली भयण आसा सुमार 6-7 वर्सांची. तिका हांवें सकाळीं इस्कॉलाक पावयल्ली. आतां तिचो उगडास काडून तो इस्कॉलाचे दिशेन धांवता. भाव भयणीनो इस्कॉलाशी पावूंक थोडे मेत्र आसात म्हळ्यार थंयसरूय खंय तो पडयता. आख्खोच दर्या आसलो उदकूच आसली. ताचें इस्कॉल व्हडली इमारत नासली. ताची खंय जी मेटल शीट्स आसात आनी मोदेराची खंय ही फोडी आसात ती खंय उदकाचेर उफेताली. आनी तातूंत आपणाची धाकटुली भयण जिवी आसा म्हणून बोरवोसो पर्यंत नासलो. ताची भयण गेली आवय बापूय गेली घर गेली सगळें काबार जालें. असल्या वेळार भाव भयणीनो जिवीत नाका कशें जावन हो तरणाटो चेडो खंय बोबो उयेली मारून रडूंक लागलो. पूण जेन्ना रडोंक सुरू केलें तेन्ना खंय ताणें सोर भोंवतणी नदर मारली आनी सोर भोंवतणी नदर मारल्यार जायतो लोक खंय त्या उदकान बुचकळटालो. दे वर ड्रावनींग. असल्या वेळार पेरुमाल रडपाचो बंद जाता. थंयसर आसलेलो एक पोनेल घेता. ताचे बराबर आनी 3 जाण सांगाती ताका सांगात करतात आनी 4 जाण खंय हो पोनेल घेवन त्या वरिश्ट दर्यांत प्रवास करतात. 1 वर मायजूच त्या दर्यांतल्यान सुमार 100 जाणांक ते साल्वार करतात. ताची आवय बापूय तरी ताका मेळोना ताची भयण ताका मेळोना पूण ताणें 100 लोकांक मायज
तांणी खंय साल्वार केलें आनी मागीर खूब दोगून जेन्ना खंय परतून आयले जायते दुसरे खंय आर्मी नेव्ही सगळे आयले पेरुमाल बाबडो खंय सारको तोकून ही वॉज टोटली एक्झॉस्टेड एका माडाच्या मुळांत बसून ओगेपणान रडटालो इतले म्हणसर खंय जायते पत्रकार आयले पत्रकारांनी येवन एकामेका लागीं खंय इंटरव्यू घेताले अणभव घेताले असले वेळार कोणें खंय ह्या पेरुमालाक बोट दाखोवन सांगलें हो तो तरणाटो चेडो आसा ताची माय आनी पाय कोबार जाली ताचें घर उडोवन गेलें ताची आपुरबायेची भयण आनी तिचें इस्कॉलूय ना जालें ही लॉस्ट एवरीथींग भावभयणीनो एकलो पत्रकार खंय आपणाचो मायक्रोफोन घेवन ह्या पेरुमालाशी गेलो आनी ताका खंय असो विचार केलो पेरुमाल what inspired you to undertake that noble deed when you had lost everything ताका खंय विचार केल्लो पेरुमाल जेन्ना तुजें सगळें कोबार जाल्लें तेन्ना तुका खंयची स्फूर्ती मेळ्ळी इतल्या जाणांक साल्वार करूंक भावभयणीनो पेरुमालान खंय जबाब दिलो जो म्हाका जाय आज तुमी तुमच्या मनांत आनी खारसांत घट रिगयलो जेन्ना खंय ताका विचार केल्लो तुका खंयची स्फूर्ती मेळ्ळी हें करूंक ताणें खंय जबाब दिलो फॉर अ मोमेंट आय एक्सपिरियन्स द पेन ऑफ लूजिंग माय नियर एंड डियर वन्स and I did not want others to experience the same pain. For a brief moment, I experienced the pain of losing my near and dear ones, and I did not want others to experience the same pain. पेरुमालान खंय जबाब दिलो त्या थोड्या घडयांनी हांवें म्हजे मोगाची मरप म्हळ्यार कितें तें अणभवलें आनी ही दूख म्हाका दुसऱ्यांक दिवंक नाका आसली हाका लागून त्या दर्यांत वचून जाता तितल्यांकूय हांवें साल्वार केलें भावभयणीनो ते बुचकळटा तेन्ना पेरुमालान विचारूंक ना तो क्रिस्तांव तो हिंदू तो मुसलमान तो सीख विचारूंक ना जाल्यार इंटरनेटाचेर ही खबर छापून आयल्या पेरुमालूय खंयच्या धर्माचो तो सांगूंक ना एकूच सांगलां पेरुमाल एका मनशान दुसऱ्या मनशांक साल्वार केले विचारिनासतना ते खंयच्या धर्माचे ते खंयचे जातीचे ते शिकणार ओ नेणार एकूच कडेन सोपोन ती सगट एक जावन आनी जेजूचें सोपोन ताच्या मनान कडेन आसलेलें जाल्यार आमी नोको पूण एके भाशेन एकूच मनीस फामील घडटा म्हूण ओळखून घेवन ताणें एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटो घेतलो हें आमचें सगळ्यांचें व्हडतेपण हांव तर फकत म्हजेंच चिंतता म्हजेच फामिलीचें बरेंपण चिंतता आनी म्हजेंच सूख दूख तर सांतातोनीशी भेटयता सांतातोन कडेन म्हणटलो हांवें म्हजें जिवीत सदांच दुसऱ्या खातीर भेटयलें जाल्यार तुमी तुमचें जिवीत फकत तुमचेच खातीर न्हय पूण समेस्ताच्या बरेपणा खातीर समेस्ताचें दूख पयस करचे खातीर समेस्ताचें सूख वाडोवचे खातीर समेस्ताची उदरगत जावचे खातीर तुमचें जिवीत करचूंक आज कडेन बागेंत हातून आमकां सगळ्यांक आपयता भाव भयणीनो जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार जेजून केन्नाच थोड्या जाणांचेंच चिंतूंक ना जेजू तर आयलो समेस्ताची सरवण करून कित्याक आमकां जोनचें शुभ वर्तमान 3 अवेस्वर 16वी ती 17वी वड सांगता जॉन चॅप्टर 3 वर्सेस 16 to 17 आमकां सांगता गॉड लव्ड द वर्ल्ड सो मच दॅट ही सेंट हिज ओनली सन फॉर द रिडेम्पशन ऑफ ऑल जेजू ह्या संवसारांत येता सगळ्यांची सरवण करूंक थोड्यांचीच न्हय आनी भाव भयणीनो जेजूचें बरेंपण आमी तर पळयत जाल्यार हांव तरीच उदाहरणां दिता पयले सुवातेर आमी मातेवाचें शुभ वर्तमान 8वो अवेस्वर 5 ते 13वी वड वाचीत तर आमकां थंयसर आमकां जेजू सरशी एक रोमकार थंयसर येता रोमाचो अधिकारी रोमन सेंट्युरियन तो जुदेव न्हय जेजू जुदेव धर्मांतलो पूण तो रोमकार जेजूशी येता आपणाच्या चाकरा खातीर मागूंक जेजू ताका म्हणना तूं म्हज्या धर्मांतलो न्हय तूं पयस वच जेजू ताचें मागणें आयकता ताच्या चाकराक बरो करता आनी म्हणटा येदो व्हडलो भावार्थ हांवें इस्रायलांत पळोवंक ना जेजू एका दुसऱ्या एका मनशाक एके भाशेन भावार्थाचो आमकां एक नमुनो कसो जेजू दिता
जेजूचें बरेपण थोड्यांकूच न्हय जाल्यार होच जेजू जेन्ना ती सामारितान वचतरी जेजू सुदेव आनी सामारिका ताका पडना पूण जेजूचो हुस्को ते सामारिकान वचतरीक आमकां जुवांच्या वर्तमानान 4 आवेस्वरांत 1 ते 20 वडींत आमकां ही खबर मेळटा जेजू तिचे सोदीक वेता ती जेजू सोडची येना पूण जेजू एके सामारितान वचतरीक तिचें जिवीत बदलचे खातीर तिच्या जिवितांतले पातक पयस करचे खातीर जेजू तिचे सगळें हुस्को दाखयता जाल्यार होच जेजू कुर्साचेर उमकळटा आनी कुर्साचेर उमकळटा तेन्ना जायते तरेचो लोक आसा रोमकार शिपाय आसात जुदेव आसात कोणी ऑन बाबार्थी थंयसर सगळे आसात जेजू बापाक मागणी करता लुकाचें वर्तमान 23 आवेस्वर 34 वड लूक चॅप्टर 23 वर्स 34 जेजू मागणी करता बापा तांकां बोगोस त्या नकळत ते कितें करतात ते फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो वॉट दे डू जेजू म्हणक ना फकत जुदेवांकूच बोगोस जेजूचें बोगसणें सोमेस्तांक भाव भयणू जेजू तो सगळ्यांक आमी वेगळयता जाल्यार म्हाका तुकाय कायदो आसा जेजू भाशेन आमी सगळ्या धर्माच्या मनशां सगळें संबंद सांबाळून एक शांतीचें वातावरण विस्तारून आमचो पाप साहेब आमकां उगडास करता ताणें एक बरी चीट बरयल्या केन्नाय वाचची 2020 वर्सा 2020 फ्रातेली तुत्ती म्हूण ताणें एक चीट बरयल्या आमी सगळीं भाव भयणां हाचो अर्थ म्हळ्यार आमी सगळीं भाव भयणां तातूंत पाप साहेब आमी जाणा 2020 निकतेंच कोवीड सुरू जाल्लें आनी तो म्हणटा द COVID-19 pandemic has shown to us that nobody can face life in isolation, but we have to live as a family, children of one God, inhabiting the same home, the earth. पाप साहेबाची उतरां म्हजी न्हय पाप साहेब आमकां उगडास करता COVID-19 हे महामारीन आमकां सगळ्यांक दाखोवन दिलां सगळ्यांक ही कोवीड पिडा लागली सगळ्यांचें दूख सगळीं एकसूटपणान पडली जाल्यार पाप साहेब म्हणटा आमी तातूंत सगळ्यांनी जेन्ना एक फामील कशी एकामेकाची आमी भाव भयणां कशींची येतात आनी हो आख्खो संवसार आमचें घर आनी घरा म्हणून ओळखून घेतात तेन्ना खरी शांती पाप साहेब विस्तारूंक आमकां आपयता आनी होच पाप साहेब म्हणटा धर्माच्या नांवान झगडीं करिनाकात धर्माच्या नांवान फुटी घालिनाकात आज घडये जायते जाण धर्माच्या नांवान फुटी घालूंक घडये आमच्या समाजांत आसात देखून ताचे विशीं चतूर रावंक आमचो पाप साहेब उगडास करता जाल्यार बागेंत हातूंत ताणें आमी जाणा ताची जायत्यो मिलाग्री आनी तातूंत ताचें प्रवचनां जायतीं पूण हे दोनूय शेगूण ताणें आपणा खातीर वापरले ना सोमेस्ता खातीर वापरले तो जेन्ना आपणाचें देवाचें उतर परगट्टा आसतना ताणें कसलीच ओंतोर करूंक ना सगळ्यांक ही देवाची बरी खबर परगटली ताच्यो मिलाग्रीचो फोड जायत्या जाणांक आज पर्यंत मेळटा कित्याक थोडे काळ फाटीं आमचोच एक पाद्री भाव सांगतालो कोणकूय एक हिंदू गो बायलां येवन एका पाद्रेशी येवन सांगतालीं फादर आमी हिंदू पूण आमी दर मंगळाराक सातातोनीची भक्ती करतात आनी ताणें आमकां 7 वर्सांनी एका भुरग्याचें दान फावो केलां भाव भयणीनो सातातोनीच्यो मिलाग्री फकत थोड्याच्याच धर्माच्या मनशाक न्हय सातातोनीचें बरेपण तो सोमेस्तांक जाल्यार हो सातातोन घडये आमकां सगळ्यांक उगडास करता सगळ्या धर्माच्या मनशां सगळें आमी बरेपण पळोवंक तातूंतलें बरेपण ओळखून घेवंक सगळ्या धर्माच्या मनशांची ओळख घेवन ताका मान दिवंक आमकां पळयता तर भाव भयणीनो आज कसलो संदेश घेवन आमी वेचो आयचो पयलो संदेश आमकां सगळ्यांक दर मनशाक मानान लेखूंक शिकुया लेट अस रियलायज एंड एक्सेप्ट द वॅल्यू ऑफ एवरी ह्युमन पर्सन कित्याक भाव भयणीनो हाचो जबाब आमचें पवित्र पुस्तक आमकां दिता आमी पयलेंच पान उगडलें जाल्यार उत्पत्तीचें पुस्तक पयलो आवेस्वर 26 ते 28 वड आमकां मेळटा आमच्या सारक्याचो आमच्या रुपाचो मनशाक रचुया देव म्हणटा लेट अस क्रिएट द ह्युमन कायंड इन आवर ओन इमेज एंड लायकनेस म्हणूक ना फकत क्रिस्तांवांक आमच्या सारक्याचें करुया वो हे धर्माच्या मनशांकूच आमच्या सारक्याचें करुया देवान म्हणा सगळ्या मनशांक आमच्या सारक्याचें करुया जेन्ना तूं आनी हांव दर मनशाक मान दिता तेन्ना आमी देवाक मान दितात कित्याक दर मनशा सगळें देवाचो रूपकार आसा तर आज भाव भयणीनो आयचो पयलो संदेश आमकां सगळ्यांक दर मनशाक मानान मोगान लेखूंक शिकुया कित्याक दर मनशाचें व्हडतेपण म्हळ्यार देवान तांकां
आपणाच्या सारक्याची रोचल्यात. दुसरो संदेश आमकां सगल्यांक आमची सेवा जेजू भाशेन जावं दी. जेजू आमकां मातेवाचें शुभ वर्तमान 25-40 वडींत सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 25:40. जें तुवें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान बाबा भयणाक केलें तें तुवें म्हाकाच केलें. भाव भयणीनो, आज आमी ह्या समाजांत जियेता आसतना म्हजें आनी तुमचें बरेंपण, म्हजी आनी तुमची सेवा फकत थोड्याच मनशांक न्हय, फकत आमच्याच धर्माच्या मनशांक न्हय, सोमेस्त आमचें बरेंपण सोमेस्तां सगळें जावं दी. हांव तुमकां पयलीं घडणी सांगतालो. ते पेरुमालान कोणाचो धर्म पडे नासतना थंयसर जे उदकान बोचकळटाले ताका सगल्यांक साल्वार केलें. कोणाचीच ऑथर करिनासतना आज भाव भयणीनो आख्खो संवसार तर मदर ट्रेजाक मान दिता. आमी तिची फामाद उतरां जाणात. तिका एका दिसाक विचार केल्लो, मदर, हाव कॅन यू टच दोज पीपल हू आर विथ लेप्रेसी अँड स्टिंकिंग? आनी तिणें जबाब दिल्लो, आय सी द फेस ऑफ जीजस इन एवरी ह्युमन पर्सन. हांव दर एका मनशा सवें जेजूचो रूपकार पळयता आनी जेजूच म्हण ताका हात लायता. आज मदर ट्रेजान खंयच्याच धर्माची ऑथर करूंक ना. हिंदू, मुस्लीम, सीख, पारसी, क्रिस्तांव खंयच्याच धर्माची ऑथर करिनासतना जो मनीस, जीं भुरगीं जीं गरजेक सांपडटात ताका सगल्यांक वेगळयली. एके भाशेन तिणें जेजूक वेगळयलो. ल्हानांतल्या ल्हान भाव भयणाक केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. तो हाचो दुसरो संदेश, आमच्या जिवितांतल्यान आमची सेवा सोमेस्तां सगळें दाखोवंक वावरुया. आनी निमणे सुवातेर भाव भयणीनो, निती शांतीची मनशां जावन ह्या समाजान जेजूक गोवाय दिवया आनी सोमेस्तां सगळें जेजूक परगटूंक वावरुया. भाव भयणीनो, आज जायते फावटी ताणें म्हाका वायट केलां, हांव ताका वायट कोत्ता. आमचें जायत्यांची क्रिस्तांवाचें धोरण म्हळ्यार तूं म्हजें बरें उलय, हांव तुजें बरें उलयतलो. तूं म्हाका बरें कर, हांव तुका बरें करतलो. तूं म्हाका गिफ्ट दी, हांव तुका गिफ्ट दितलो. तूं म्हाका वायट कर, हांव तुका काबार करतलो. हे घडये आमच्या जायत्यांचें धोरण. आमी आजून घडये आदल्या करारांत जियेता. आय फॉर एन आय, तूत फॉर अ तूत, दांताक दांत, दोळ्याक दोळो. आनी हाकाच लागून महात्मा गांधी एका दिसाक म्हणटालो, इफ यू फॉलो द फिलॉसॉफी ऑफ आय फॉर एन आय अँड तूत फॉर अ तूत, देर इज अ डेंजर that one day all of us will become blind and toothless. भाव भयणीनो, आमकां महात्मा गांधी म्हणटा, दांताक दांत, दोळ्याक दोळो हें धोरण तर करून आमी तो जियेले. एक काळ घडये आयीत आमी सगळे कुड्डे आनी दांत नासलेले जायत. म्हळ्यार कितें सांगता, जेन्ना मनीस राग मोगान फारीक करता, जेन्ना मनीस वायट बऱ्यान फारीक करता, तेन्नाच की बरी शांती आमी विस्तारूंक पावतल्या. काबार करतना आमचोच एक पाद्री भाव आपणाचो अणभव सांगतालो. ताचे शिकूय दोग जाण हिंदू ह्या पाद्रीशी आयले आनी पाद्रीकूय सांगताले, फादर आमकां क्रिस्तांव जावन दिसता. तेन्ना ह्या पाद्रीनकूय विचारलें. पाद्री सांगतालो आपणाक दिसलें आपणाचें जिवीत ताका बरें लागलें म्हण. ताणें विचारलें, तुमी क्रिस्तांव कित्याक जावंक सोदतात? तेन्नाकूय ते दोगूय सांगूंक लागले, आमी एका ऑफिसांत काम करतात, सरकारी कचेरींत काम करतात. थंयसर आमी 10 जाण हे आमच्या एका हॉलांत आसतात. तातूंतले 9 जाण आमी हिंदू, एकलोच तुमचो क्रिस्तांव भाव. पूण हे क्रिस्तांव भावा सवें आमी सदांच पळयतात. येता तेन्ना सदांच वेळार येता, मागणें करता, आपणाचो वावर सुरू करता. केन्नाच कोणाचो ब्रायब घेना, कोणाचो वावर बरे भाशेन मोगान करता. केन्नाच कोणाचे पयशे घेवन हाची ताची ओनीत करून थंयसर एकी फायल फुडें व्हरूंक पयशे घेना, दिल्यार पुऱ्यान घेना. आनी ते सांगताले, इतले निती स्वतान जियेता, इतले जबाबदारीन आनी विस्वाशीपणान करता. विचारल्यार एका दिसाकूय ताणें विचारलें, आरे तूं इतलो बरो कित्याक? आनी तोकूय म्हणूंक लागलो, म्हज्या जेजू खातीर. आय लव माय जीजस and I want to be pleasing, I want to live a life pleasing to my Jesus. तोकूय ताका सांगूंक लागलो, हांव म्हज्या जेजूचो मोग करता आनी जेजूक मानता ते भाशेन जियोंक वावुरता. भाव भयणीनो, ह्या मनशांनी, ह्या एका मनशान जेजूक आपणाच्या जिवितांतल्यान निती स्वताचे जिवीत अवदेशी जेजूक परगट केलो. आज हांव आनी तुमी
सगळीं कितलींच वस्तां क्रिस्तांवां एक विचार करचो म्हज्यान तुज्या जिविताचेर नदर मारूंक दुसऱ्यांक जेजू दिश्टी पडटा काय सगळीं उबी रावया आमच्यो गरजो हे वेळार देवा मुखार आमी दवरुया आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपल्या चिंतनांनी उतरांनी आनी कोन्यांनी आपल्या खाल आसलोले पोरजेच्या जिवितांतली उचांबळाय उणी करूंक जाता तितले उपाय घेवन शांतीचे दूत ते जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया संवसाराक बुलोवन आपली आनी दुसऱ्यांची शांती ओगडायतल्यांची मनां उजवाडान बरोवन संवसाराक सवस्काय हाडूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया आयचे त्रेजेन भेटयतल्या आंतोनियो आनी मावरिया द कुन्या आयच्या त्रेजन भेटयतल्या रॉय आनी आंतोनियो फेर्नांदीस भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन तांच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया बापा मोगडा तुज्या पुताचें सपन जालें ती सगोट एक जाव तरेकवार धर्माच्या मनशां सवें तुज्या पुताची बरी खबर परगटून शांती समाधानाची आमी पूल बांदूंक आमकां सगल्यांक तुजी कृपा फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया C8 पेज 31 म्हज्या बाबा भयणांनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोतविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात
आनी तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी एके पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घे. भोव कोणवाड्या बापा, तुज्या भोगता सांतांतोनी तुजें नांव वाखाणूंक आनी तुका दिन वाचूं हीं दानां तुजे वेदीचेर आमी दवरता. तुज्या पवित्र आत्म्याची पदवी न्हूच आमची दानां पूण आमकांच बदलून तुज्या भोगताच्या जिविता वरवीं आमचें जिवीत तुजे वाखाणेचें बलिदान जायचें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसो. दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचेर तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्या. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या दुतां भोगता सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Vavartaco good porco to ya. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेला आमी समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवा सुदूर मेळ्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोसरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन सुसे भाग्यवंत दवरून दिता. आमचो गोंयचो आस्कारी भाग्यवन सुसे वास पादवाचो भाग्यवंत आतून आनी सोर्प गाडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक दर मनशाचें व्हडतेपण आमी ओडकून घेवं. समेस्तां सभे आमची सेवा करूं आनी निती स्वताची मनशां जावन आमी जेजूचे गोवाय जावं आमकां सगल्यांक करपा मागून म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सगळ्यांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेक पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी बोर वशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुती सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आघातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान आनी कुशालकायेन शांती दिवया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी ह्या जेसून आपणाच्या बापार सोबीत मागणे उबारले ती सगोट एक जावं. हें जेजूचें सपोन साकार करून नितोळ काळजान आनी खोल भावार्थान ताका घेवंक फुडें सरतात ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन करुया. D6 पेज 49.
प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आतां घेतिल्ल्या संस्कारा पासो आमी तुका सगल्या काळजान दिन वाचता. हातून आमच्या बाग्यून बाबा बरी सगल्या वस्तू परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळांत घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कारा वरवीं आमकां बोर दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या घोऱ्याब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उपकार करून बसात. फादर आग्नेल पिनेराक आमी किरीत भाशेन दिनवासता बारीकसाणेन इस्कुटावून ताणें देवाचें उतर बरे भाशेन पुरगुटलें देखून ताचेर आनी ताच्या वावराचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. त्रेसनांच्या मिसाचो वेळ परी सकाळीं 5:30 वाजता पयलें मिसाचें बलिदान, दुसरें 6:45 इंग्लीश भाशेन, तिसरें मुख्य मीस त्रेसनांचें 8 वाजता, मागीर 9:30 वाजता आनी 4:30. फकत आयताराचो ओरार बदलता. आयताराचें इंग्लीश मीस 7 जातलें, त्रेसनांचें मुख्य मीस 8:30 जातलें आनी ताचे उपरांतलें मीस 10 जातलें. आयताराचोच बदलता. पयलें मीस आनी निमणें मीस ओरार बदलना. कोणाकूय मिसांची तेसां दिवंक जाय ओ इगोजेक तें देणगी दिवंक जाय, आमचें ऑफिस उक्तें आहा. तेच परी सोवेनीर रूम उक्तो आहा. तुमकां धर्मीक वस्तू जाय जाल्यार तुमकां सांगलां ते भाशेन 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या इगोजेच्या कंपाउंडान आनी 4 व्हिलर्स पार्किंग लॉट आहा तातूंत चावी करिनाकात. चावी व्हरात पूण लॉक करिनाकात. कित्याक कितेंय तरी एमर्जन्सी जाली आमचे आशेज कुशीन काडूंक शकता. नाजाल्यार थंय सगळें उत्ता ते पासत तुमी चावी करची न्हय. फकत जी कोण दुयेंतीक घेवन येता 2 कारांक हांवें परमिशन दिलां भितर दवरूंक, कित्याक तेंचे कडेन जायना. चुरलेलीं सगळीं थंयसर. जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक ती आमी 14 कोदेली दवरल्यात आनी ताच्या फाटल्यान तांकां घेवन येतात. तांकां गोरच्यांक तांकांचूच त्यो आमी दवरल्यात. दुसऱ्यांनी थंय बसचें न्हय. तुमची कुमसारां आयकूंक फादर हायसिंत आहा मिसा उपरांत. तो थंय कुमसून दवरीन त्या कॉरिडोरांत आसतलो. तुमची कुमसारां करूं येतात. आयज मातशें पावस सोडला आनी भितर उदकूय आयलां तितल्यानू, पूण हांव तुमच्या सोंसणिकाये पासत तुमकां दिनवासना. आमी 4 दीस जाले. तो मिस्त्री आहा, तो शिमीट घालता तो नाच जालो दिसांनी. ताका लागून तें उरलोलें आहा. तुमी समजूनचें. आनी तुमच्यो सोत्र्यो रेनकोट सगळें भायल्यान आमी स्टँडाक घातल्यान थंय लांबोवची. हांगा एक आहा आनी थंय 3 आहात. थंय लांबोवची. भितर सोत्र्यो आनी रेनकोट कोणें हाडचो न्हय. कित्याक हांव सांगतां, कित्याक आमच्या बांकांक 2.5 लाख दिवन वनिश मारलेली आहा. उदक पडलें जाल्यार ती सगळी वनिश वेता. ना, हांव तुमकां सांगता, कित्याक तुमच्या घरांनी तुमी तुमच्यो सोत्र्यो आनी रेनकोट सोफाचेर दवरची नात, भायल्यान दवरतली. आनी कोण चोरी करिना. 3 वर्सां जालीं कोणें चोरी करूंक ना. ते पासत तुमी दवरचें, पूण सोदची. दुसऱ्याची घेवन वेची न्हय सोत्री. जायते फावटी बोरयो दुसऱ्याची मेवली म्हूण घेवन चलतात आनी आपल्याची मूळ लोळी दवरतात. तशें तुमी करचें न्हय. सांतांतून तें सगळें पडयता. सगळीं उबी रावया. बाबुनेनो निमणें गीत सुरू करच्या आदी एकूच उतर. हांगासर ह्या 13 दिसाक आयज म्हाका हांगासर आमंत्रण दिलें देखून मिसाची भेट पेटोवंक देवाचें उतर परगटूंक म्हजो प्रोफेसर तुमचो पादवीगार फादर सुकूर, ताका हांव काळसंतान दिनवासता. आनी बराच भर फादर मारियो आसा, ताकाय दिनवासता तुमकां सगल्यांक शाबासकी दिता. इतले बरे भाशेन मिसांत वांटो घेतात देखून आनी देवान तुमचे सगल्यांचेर आशिर्वाद घालचो.
भागिवंत आतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भागिवंत आतोन, तुज्या नांवान आमी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमिताय आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाल नदर म्हशीर घाल म्हूण खालतीपणी मागता. नोमान तुका भागिवंत आतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोन मृता. कोर मोचें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर मोशें मोन जाणवायेन, पेटोय मोशें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती मोशा कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर हळकून घेता आनी मोशें कोणती बरीत खाडीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवोशान रावता. भागिवंत आतोन दुखेस्ताच्या बुजवणदारा तुजी दोयाल नदर म्हशीर घाल आनी मोशें दोळटीरपण आनी उपद्रे, मोशे हुस्के आनी खोती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरज्यो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या खोतींतलो म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका कितें जाय तें देवा लागीं माग. ओसोऱ्याच्या भागिवंत आतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका. निर्मळाय आनी कणवळाय, थोडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी ससणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गात चलोवंक ताचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोदी कोर. आमेन. Shall